सो आत्मसौम्याची उडवी गाता तुझ्या दारोगातही उल्हासता ताणे केल्या महत् कार्याची एक मोजा ताच्या नावाचा महिमा सदा ताणे आपले रस्ते दाखयली दयाळा तिका सरसंतती सदैव म्हणतल्यो कित्याक सक्ती बोलता विचित कामा केल्या भाग्यवान सदैवताचे नाव. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. देवान रचल्या रचनापैकी सोबीत आत्मो मोरयेसो ती एक श्रेष्ठ सांतीन म्हणटा सा आल्फोन्स दे लिगोरी. आज अख्ख्या पवित्र सभा मोरयेच्या निष्कळंक गर्भ सांभावाचे फेस्त आचरण करता. मोरयेचे निष्कळंक गर्भ संभव म्हळ्यार पातकाचे कत नासतना मोरी तिच्या आवयच्या गर्भांत जल्मल्ली म्हूण अर्थ. निष्कळंक म्हळ्यार पाताक नासतना जल्मल्ली म्हूण मात्र न्हय बगार ती संपूर्ण देवाचेर पातयेवन देवाचे कृपेन भरिल्ली म्हूण अर्थ. आनी हें देवान दिल्लें वट्टें देणें जावन आसा. अंकवार मोरी सौ सुंदर आनी सगळीच पवित्र जाल्ल्यान आमकां देवाचे कृपेन पाताक सांडून भाग्यवंत जिणी जियोंक प्रेरण लाभयता. तर मोगाचेनो निष्कळंक सायबीन जावन आसची मरी आमकां एक आदर्श जावन दी आनी आमकां पातकाच्या सौ कथांतलें राखून व्हरून दी म्हूण ह्या मिसाच्या बेटेंत आमी मागया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या म्हजो भगिनींतना संवकार मरी सगळ्या दिलांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना करता. सर पदवीदार देव आमची गावत करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. तू संसाराचे पाप काढता
मागणे मानून घे. कित्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेसू Krista एकलोच तो पवित्र, एकलोच तो ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर. प्रार्थोया. सर्वेस्परा मोगाळ बापा, मनीसांच्या तुझ्या पुताक फावत असले आवय दिवच्या खातीर त्याच पुताचे मरण आदी फुडेंच तुझ्या दोळ्या मुखार दवरून अंकवार मरयेक तुवें गर्भ संभावाक खत नासतना हाडली आनी तिका पवित्रत्म्यान भरून तुझ्या दैवीक जिवितांत घेतली. क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परा देवान आदामाक उलो केलो आनी विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जाप दिली, तूं बागेंत चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आसलो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो. देवान ताका सवाल केलें, तूं विणगोयास म्हूण तुका कोणें सांगलें? हांवें आडवरलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलां कितें? दादल्यान जाप दिली, तुवें म्हजी सांगातीन करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. सर्वेस्परा देवान स्त्रियेक लागीं विचारलें, हें तुवें कित्याक केलें? स्त्रियेन जाप दिली, सोरपान म्हाका फसयली आनी हांवें तें केलें. तवळ सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हणलें, तुवें अशें केलें देखून सर्व जनवरां आनी मनजाती मदें तूं शिराप पडलोलो जावं. तुज्या पोटाचेर तूं सोरतलोय आनी सगळ्या तुज्या जिवितांत धूळ तूं खातलोय. तुजे आनी स्त्रिया मदें, तुजे संतती आनी तिचे संतती मदें दुस्मानकाय हांव घालतलो आनी तिची संतत तुजें मस्तक चेंचतली आनी तूं तिचे कोटेक कोंस मारतलोय. मनशान आपले बायलेक येव म्हूण नांव दिलें, कित्याक जियेतल्या सर्वांची ती मूळ आवय. देवाचें उतर. देवाची उपकार. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र कार्यां. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र कार्यां. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र कार्यां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायलां. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र कार्यां. सर्वेस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या, जनांगा हुजीर आपलें नितीवंतपण ताणें उगडलां. इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताका आसल्या दृढ मोगाचो आनी विश्वासीपणाचो ताणें उगडास काडला. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र कार्यां. प्रितुमेर शेकान शेक आशिल्ल्या लोकान आमच्या देवाची सोडवण देखल्या. सव भूनिवास्यानो, सर्वेस्पराक जैत ताळो काडा. उल्हासान गितां गाया, ताका वाकणा. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र कार्यां. सांत पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचा. हस्सिलो जावन देव आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताचो बाप. क्रिस्त सवें आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गींचे स आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत. ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कर्तव्यहीन जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्तातय ताणें आमकां विंचल्यांत. आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्तातय आपणाची भुरगीं जायशी पयलेंच नेमल्यांत. ताची खुशी आनी अपेक्षीत तशी असली. आपल्या मोगाच्या पुतातय
ताणें आमकां लाभशें केल्ल्या कृपे देण्याचे महिमेक स्तुती जावची म्हूण ताचें येवजन. देव आपल्या येवजनाच्या शेवटा आनी आपले कुशे परमणे सगळे चलोवन व्हरता. सुदेव जावन आसलेल्या आमकां क्रिस्तते विंचून ताणें आपली स्वंत परज करून घेतल्यात. क्रिस्तते पयले बरवो सुदोर आसलेली आमी ताचे महिमेक ओगलीक अडिजे म्हूण ताणें आमकां आपोवणे दिला. देवाचे उतार हे देवाचे उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. नमान बरी कृपें बरलेले सर्वेस्पर तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे असो. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. सवे म्हयन्यांत देवान गाब्रिएल आंबडव्याक गालिलेच्या नाजरेत नांवाच्या एका शारांतले एका आंकवारी सरशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एका दादले लागीं करार जाल्लें. त्या आंकवारीचें नांव मोरी. आंबडवो भितर सरून तिजे लागीं म्हणालो, नमान कुरपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे सांगता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावयेत म्हूण आपणायतल्याक चिंतूंक पडली. थोबड आंबडव्यान तिका म्हळें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं एक गर्भेस्त जावन एका पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दिवचें. तो वर्तो जातलो आनी परमन्न तसो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताज्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्य आसन सर्वेस्पर ताका दितलो आनी तो राजवड करतलो सदां काळ. ताज्या राजवडकेक अंत आसचें ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी आंकवार. आंबडव्यान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे ताण जल्माच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजे संबंदीन एलिझाबेथ आपल्या मातारा प्रायेर एक पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांजडी म्हूण तिका म्हणटले. आज तिका 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाद जावचें कसलेंच ना. तेन्ना मोरयेन म्हळें, पळय, हांव आसां सर्वेस्पराची साकन. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिच्या ससीलो गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावांनो, येवेन संवसारांत खत हाडलें. मोरयेन संवसारांत खत काडच्या जेजूक जल्म दिलो.
येवेन आपले दोन्ही खाण दिले आणि अशें घडले. मोरयेन आपले दोन्ही खाण दिले आणि अशें घडले. आमचे दोन खाण चड महत्वाचे आमच्या जिवितांत. देखूनच म्हणटात इंग्लिशांत तो वर्ड हार्ट. स्पेलिंग इज HEART. Ear is in the center. कान मदेंच आसात. H आणि T सायडीन. कितें आमी आयकता ते शीद काळजाक येता. कानाची दोन चित्रां सोडयली आनी ती घडशिली तुका मेळटा काळजाचो आकार. मोगाच्या भाव भयणीनो, येवेन कशें कान दिले देंवसाराक. देंवसार भारी हुशार. ताका दोन पावरफुल स्ट्रॅटजी आसात. मॅजिक आणि लॉजिक. आणि ते मॅजिक आणि लॉजिक घेवन घडलें कितें? ट्रॅजिक मरण. मॅजिक आयकया उतरां बायबलांतली. देवान खंयच्याच दुखाचें फळ खावन जमून नीज जावन सांगलां की दोज टू वर्ड्स. खंयच्याच दुखाचें आनी नीज जावन सांगलां की देंवसार आयसो म्हणटा आमकां डॅडी मम्मीन नीज जावन खंयचेच मोबायलांत प्रोग्राम पळोवन वचो मुळांगी. येवेन जाप दिली, ना ना तशें कांय ना. त्या एका रुखाचे फळ खावन जो म्हणा तें केल्यार मरण येतलें. आयचो देंवसार आमकां सेकंड स्टेप. येवेक ताणें कशें नाडलें? तुमी मरचे नात. रियली हो एक सिक्रेट. त्या रुखाचें फळ केलें जाल्यार तुमकां नॉलेज मेळटा आनी तुमी देवा बरी जातल्यात. आयचो देंवसार, ना ना तशें कांय ना. तुमी तें प्रोग्राम पळोवंक नजो. तें प्रोग्राम पळयल्यार तुमकां नॉलेज मेळटली आनी तुमी डॅडी मम्मीक सुपिरियर जातल्यात. मोगाच्या भाव भयणीनो, देंवसाराचे हे लॉजीक जिखले. मॅजीक लॉजीक. आनी येवेन बुलोवन ते फळ खायले. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत अशेंच घडटा. आनी आतां आमी येवेन मॅजीक उतरांक खाण दिले. लॉजीक त्या देंवसाराच्या उतरांक पातयेली आनी ट्रॅजीक डेथ हाडलें जाल्यार मोरयेन खाण दिलें आनी तिचें तें कशें घडलें म्हूण आमी आयकया. लुकाचो वांजेल आयचो. साबार वर्सां उपरांत एका स्त्रियेन खाण दिलें. तूं बेस्त जातेली. वर्त्या जेजूक जल्म दितेली. ताच्या राजवडकेक अंत आसचो ना. ही उतरां मिस्तेर बरयत. मॅजिकाची न्ही, मिस्तेर. मोरी येवे बरी फुगोवंक ना. मोरये बरी तिका आंगालाप येवंक ना. मरची ना देवा बरी जातल्या म्हूण ती आठोवंक लागली. खालती मोरी, पूण तिणें लॉजीक उलयली. नॅचरल आमकां येता. वडिलां सुपिरियर आमकां सांगतना आमचें लॉजीक आसा. पूण हें कशें जावचें? हांव आजून आंकवार. गब्रियल बोडव्यान सांगलें, नथिंग इज इम्पॉसिबल टू गॉड. परमोन्नतेची सावळी तुजेर पडटली आनी तुजें तें येता तें फळ स्पिरीट संता वरवीं. एकच उद्देश देवाचो. देवा कडेन मॅजीक ना. देव जायते फावटी लॉजीक उलयना. देवा कडेन एकच उद्देश, ट्रॅजीक मरण आसलें आपल्या पुता वरवीं तें नासावंक आनी जिवीत हाडूंक. मोगाच्या भाव भयणीनो, आनी उपरांत मोरी म्हणाली त्या दळा, इट्स ओके, फियात वोलुंतास तुवा. देवाच्या कुशे प्रमाणे जावन
आपले लॉजिक तिने बगलेक दवरले. अखेरच्या पुढे एक ह्युमरस स्टोरी. एकलो आपल्या इश्टाक फांत मारी लागलो. तुवें एक आमच्या बापा कंप्लीट डिस्ट्रॅक्शन नासतना म्हणचें जाल्यार तुका एक गाय हांव गिफ्ट दिता म्हणालो. पण ताणें स्विकार केलें. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां यो, तुजी खुशी. पूण गाय दितना दोरी मेळटली म्हणालो तो. लॉजीक. गाय दितना दोरी मेळटा? सलवालो. लॉजीक उलयलो, सलवालो. मोगाळ भयणी भावानो, आमची वडिलां थोडें सांगतना आमकां लॉजीक उलटें. आमचे सुपिरियर आमकां ट्रान्सफर दितना आमचें लॉजीक सारकें पूण उलटें. देव आमकां खंयची वस्त करूंक आपयतना, एक कश्ट धाडटना, एक कितें चड घडटना लॉजीक आमकां दुसरेंच फियात वोलुंतास तुवा. तुज्या कुशे प्रमाणे जावं. लॉजीक बगलेक दवरचें, देवाक शरणागत जावचें. आमीन. उबे रावया, आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंता देवाक सर्वदार बापा, सगळ्यांत तुझ्या रस्त्यार आमचे जुगरिस्तात ताच्या सुताक आमच्या सुन्या सोबत कळवळी करबोलो अंकवार मेळटान सनलो पोंसला ताका ताणें करस असले ताका क्रुसार जोडलो. तो मेलो आनी ताणें केलो. तो मेल्यामध्ये ठेवलो. तसेच मेल्यांतलो जिवन जालो. सगळा जोडलो. बसला थंय तांची आनी मेल्यांची मुसबी करून घेतलो. सतमंता पवित्रज्ञा कथोलिक पयसवे भक्तांचो एकतार पत्काचे भोगसाणे कुडीचें जिवनपण संस्थेचें जिवीत. आमेन. तुवें दिल्या देण्यानी सौम्या करसिता विस्ना रंगाळ उतरांनी तुका वंदिता. संतोष बरीत काळजांनी काणी खांडेता. उल्हास बरीत गितांनी ओपून ती दिता. घे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे. आशीर्वाद दयेन तुगे तिचे सवय आमकां तुगे. घे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे. आशीर्वाद दयेन तुगे तिचे सवय आमकां तुगे. म्हज्या भयणी भावानो, हे आमचें मिसाचें बलिदान आमी भेटोवचें सकटांनी सर पदवेधरा मोगाळा बापाक मानता तसलेंच जावं म्हूण मागया. हे तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनाने महिमेक आमच्या नेपयसच्या आदवाक सर्वेस्वर मानून घे. भोव पवित्र बापा, अंकवार मरयेच्या निश्कळंक गर्भ सांबाळ पसत अर्गां दिवन हे वाकणाचें बलिदान तुका समर्पिता. आमचें निर्मळ जिवीत तुका मानता तसलें जावं म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचें नांवे. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. वैशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेधराणी ससनाच्या देवा, सर काळयांनी सरतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भोव भाग्यवंत अंकवार मरयेक जेन्ना तिच्या आवयन आपल्या कुसव्यान सांबाळ्ळे
तेन्ना मूळ पातकाच्या सर्कतांतली तुवें तिका खेरीत मोगान पवित्र केले. सगळो अपराध आमचो काडून उडोवंक निर्मिल्लो निष्कळंक निरापराधी मेंढरो तुज्या कुशेन मनसा सैमान जावंक आसो खरोपूत आंकवारी मोरयेसो. देखून आतां देवदूतां बराबर सांता भक्तां सांगाती तुज्या मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Dărbaranțo servesc por tu. Sărgani somsar băla tuja văi pava. Un sărgi tu cace, un sărgi tu cace. Servesc porace बापा करस्तो पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाचे जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून हिंदनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन मरोंक वेचादी ताणें वोंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. त्याच परेन जेवण जाता आसतना काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेज घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्यात तुमचे पसत आनी सुमेज मनशां पसत तें वारोतेले. हे म्हज्या उडासाक करात. बाबा तसो गुड परगटुया. Jesu, तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुन्हा जीवन पोन आम्ही परगटा. तुझ्या येण्यात सौम्या जेसू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आमी पुनर्जीवन पुनस आमी उडास करता. हो जिवीत सवंडो सोडोवण्याची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा आख्या प्रितमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पयस सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक
तुझे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेश तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाचे आनी आमचे माये संगाती भगवंत जुजे तुजो पोती भगवंत धर्मदूत आनी सर काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाती तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनात. आमेन 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 आमेन. जेजून आमकां शिकयलें प्रार्थन माये मरियन हर एक दीस मागलेलें तें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकाळी, तुझी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो राजा समकाळी आनी आमचे चुकलेले आमचे कशी आमची पापां मागोस आनी आमकां तारणांतले पडूंक नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान उत्तरेकतल्यांक आमकां सर पातकांतली सुटय सर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवताचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. एकवटांत सांबाळ. तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काबूत कर. देवाची संसाराचे पाप करतले आमची काबूत कर. देवाची संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी कथा विन गरबी सांबाळल्या मोरयेचो पूत आमकांय नितळ जिणी जियोंक तो आपयता. आमी ताच्या जेवणाक आयल्या आमी सुभागी. सोम्या तुमी जगतचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. Soro devun postar
Che La Leonasa Ye Jesus Semchatuka Ye Wegi Bukna Bayanya Tuja प्रार्थया. बापा, असर्या विस्मिता घडतना भाग्यवंत अंकवार मरयेक तुझ्या भोव पवित्र पुताक आपल्या कुसव्यान घेवनसो आसरो देखून तुवें तिका मूळ फातकांतली आनी मूळ फातकाच्या खतांतली निवारली आनी तुझ्या जिवितान सुबामपणी तिका भरली. त्याच तुझ्या पुताक ह्या साक्रामेंतांत आमी घेतना ताजे सुवरवी आमकां दिसान दीस अदीक अदीक निर्मळ कर, आमकां पवित्र कर आनी उतरां वर्त्या जिविताच्या परबेक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीत मोरयेच्या गोपांत मानतांत तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. नमो नमो मोरये मोगाळ आमचे शेकाये मान तुका ओगळाप तुका हसून करता तुका माय तू आम्हा सर्वांची माय मोगाळ भुरग्यांची आय तू मागणी आमची दिश्टा कावुतेची. नमो नमो मोरये मोगाळ आमचे शेकाये मान तुका ओगळाप तुका हसून गायता तुका. मोगाळ पुत्रा सोवे आव्हान बरे आशीर्वाद दिवका. Băgând Cristace cuvinte, rugăm și Doamne, și Sfântului, Bapace, Putace, Nipuitat, Mece, Navi, Amin.